I certified where food is fortified. नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आयचो विषय ऑब्वियसली इज रिलेटेड टू वॉट हॅपन्ड एट शिरगांव. जे घडलें ताका लागून म्हाका दिसता पुराय राज्य हादरलें. कित्याक लागून घडलें, कशें घडलें, एके वटेच्यान इन्क्वायरी रिपोर्ट तयार जाता, पूण आमचो हो प्रयत्न टू अंडरस्टँड की हें कित्याक घडलें, कशें घडलें आनी हें परत जावचें न्ही म्हणून कितें करपाची गरज आसा. आनी आज स्टुडियो भितर आमचे बरोबर अशे मनीस आसात जाणी ह्या जात्रेचें वेवस्थापन हाजे पयलीं केलां. ही वॉज दी प्रेजिडेंट ऑफ देवस्थान कमिटी टील 31 मार्च. म्हळ्यार हांव फक्त 1 ते 1.5 म्हयन्या पयलींची गजाल उलयतां. आनी इमिजिएट पास्ट प्रेजिडेंट आनीक जांकां देवस्थानाच्या कारभाराच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचो खूब अनुभव आसा ते गणेशबाब गांवकर. गणेशबाब, वेलकम. तुमी लयराई देवस्थानाचे अध्यक्ष म्हणून काम पयलां. तुमी कमिटीचेर ऑलमोस्ट 15-16 वर्सां जाले आसात. हांव सुरवात त्याच बेजीक प्रश्ना वयल्यान करता. कितें घडलें आनी कित्याक घडलें? जें घडलें तें सामकें दुर्दैवी. घडपाक जाय नासलें अशें केन्नाच जावंक ना, पूण घडलें इज अ फॅक्ट. तेचेर आमी कांय हें करूं शकना. परंतु तेची जी टोटल मिस्टेक जी आसा पळय ती आमची आसा. आमची म्हटल्यार मॅनेजींग कमिटी, तेतूंतले मेंबर्स डिपेंड्स आसतात तेचेर. हेचें कारण अशें की आमी खंयच्याच परिस्थितीन दुसऱ्याचेर हें धुकलूं शकनात. ती चूक. कारण त्या पूर्ण गांवाची जी येदी व्हडली जात्रा, म्हाका याद जाता, हांव म्हाजी कमिटी चालू आसतना अनेकसां आमी बायटी दिताले, अनेकसां आमी हें दिताले. हांवें प्रत्येक फावटी सांगलां ती जात्रा ही आमची शिरगांवकारांची जात्रा न्हू, ती जात्रा पूर्ण गोंयकारांची. आमी ते जात्रेक कोणाकूच आफयनात, कारण लोक सगळे आपली जात्रा म्हणून गोंयकार येतात. म्हणून तर गव्हर्मेंटान ते जात्रे खातीर स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केल्लें, कारण तेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें मोठ्या प्रमाणान उबें करपाचें पडटा. ही आयची परिस्थिती आसा. तर मॉब जो आसा तो जनसमुदाय भरपूर आसता. कंट्रोल करप इट इज हायली इम्पॉसिबल आसता. पूण खंयच्याच परिस्थितीन आमकां गव्हर्मेंटान केन्ना आमकां कंट्रोल करपा खातीर किंवा आनी कित्या खातीर असमर्थता केन्ना दाखोवंक ना. सगळ्या बाबतीन तेंच्यांनी आमकां सहकार्य केल्लेलें आसात A to Z. म्हणजे एक समज जर तर मागले जाल्यार 10 दिवपाची तेंची हें आसताली, मानसिकता आसताली. अशा तरेचें समर्थनीय हें आसतालें. पूण घडलें पळय तें आमची फॉल्ट आसा. देवस्थान कमिटी म्हणजे हांव डायरेक्ट आरोप करतां आनी करचो पडटा म्हाका, आनी ताका लागून म्हाका दुख्ख जायना. आत्ताचे जे अध्यक्ष आसा तेची डायरेक्ट फॉल्ट आसा. आमी हेच्या पयलीं अशा तरेचो त्या स्पॉटाचेर इन्सिडंट 9 वर्सां पयलीं जाल्लो. एका देवस्थान कमिटीच्या मेंबराच्या बायलेचो हात मोडलेलो, आनी त्या वेळाचेर जनरल बॉडी मिटिंगेक हांवें प्रश्न उपस्थित केल्लो की थंयसर बॅरिकेटींग करून मातशी वेवस्था थंय करची पडटली म्हणून. हें म्हाका खबर आसलेलें. तेच्या उपरांत तें तेंच्या म्हणजे आमच्या लेवलाचेर तें शक्य जायना, कारण विरोध करपी हे चड आसतात, कांय करपाक दिना. तेतून हेचो फुडाकार चड आसतालो, ह्या आत्ता जो अध्यक्ष जाला पळय ताचो. हांव ब्लेम करता म्हणून कोणाक राग धरपाची कांय गरज ना. इट इज अ फॅक्ट. इट हॅज टू बी एक्सेप्टेड एक्चुअली. म्हणटकच हांवें कितें केलें त्या वेळाचेर, नॉर्मली आमची एक मिटींग जाल्या उपरांत देवस्थानाची जनरल बॉडी जाल्या उपरांत लगेच मागीर एडमिनिस्ट्रेटीव मिटींग घेता. जात्रेची सगळी यंत्रणा तयारी करपाक लागून आमी एडमिनिस्ट्रेटराक आफयता. आयज दुख्ख दिसता, आयचे कमिटीन एडमिनिस्ट्रेटराक लेटर सुद्दां करूं नासलेलें की बाबा तुमी मिटींग घेया आनी मातशी वेवस्था करा म्हणून. हें म्हाका आतां लक्षांत येता. एडमिनिस्ट्रेटरान आतां म्हाका सांगलेलें आसा. शेवट एडमिनिस्ट्रेटराक आतां ताका सांगचें पडलेलें की अरे लेटर करा, आमी करया नाका जात्रा बीन, अशें तरेचें हें करचें पडलेलें. ह्या वेळाची जात्रेची परिस्थिती ही आसा. मागीर लेटर केला, सांगल्या, विचारल्या उपरांत मामलेदारान. आमी प्रत्येक वर्सा हांव वेल इन एडवान्स 2 वर्सां पयलीं लेटर करून तांकां आफयताले, सगळ्या डिपार्टमेंटाक घेवन मिटिंग्स घेताले.
हो इन्सिडंट 9 वर्सां पयलीं जेन्ना जाल्लो पळय अशा तरेचो, त्या वेळाचेर आमच्या लेवलाचेर कांय जावचें ना म्हणून एडमिनिस्ट्रेटीव मिटिंगेक हांवें डायरेक्टली मामलेदाराक सांगलेलें की हो पॉयंट सेन्सिटीव आसा आनी त्या वेळाचेर हांवें प्लॅन करून हाडलेलो. तो हो प्लॅन 9 वर्सां पयलीं केल्लो. इट इज व्हेरी सेन्सिटीव एरिया हांगासर मार्क केल्लेले आनी प्रत्येक एका पॉयंट वायज पॉयंट नंबर घातलेले आसा. खंयच्या एरियेचेर सेन्सिटिविटी कितली आसा, खंयच्या एरियेचेर खंयच्या टायमाचेर कितले लोक वाडलेले असतात, हेची सगळें डिस्क्रिप्शन जें आसा तें त्या पॉयंटा प्रमाणे आमी डिसायड्स करताले. सो त्या मिटिंगेक हांवें ते मामलेदारा कडेन मांडलें अशें गेल्या वर्सा जाल्लें आसा. आतां तेजेर आमच्या तेणी डायरेक्ट पीआयक रिफर केलो म्हाजो हो पॉयंट. मिटींग जाल्या उपरांत पीआयक आनी तेचे असिस्टंटांक घेवन आमी थंयसर सायट विजीट केली. जात्रेक 3 दीस आसतना परत त्या सायटीचेर मिटींग घेतली आनी फक्त पुलिसांक आनी पीआय DYSP घेवन त्या पॉयंटाची जी आसा पळय ती वेवस्थीतपणे यंत्रणा चलयली त्या वर्सान. त्याच्या नंतर दुसऱ्या वर्सा परत करचें पडलें त्या वेळाचेर की म्हाका दिसलेलें की ना दुसऱ्या वर्सा ऑटोमॅटिकली जातलें कारण हें ऑलरेडी गेल्या वर्सा आमी इम्प्लिमेंट केलां न्हू अशें. पूण दुसऱ्या वर्सा लक्षांत आयलें की स्टाफ बदललेलो आसता, पोलीस स्टाफ, तांकां परत ट्रेनिंग दिवची पडटा. हें दुसऱ्या वर्सा म्हाज्या लक्षांत आयलें. म्हणून एवरी इयर मागीर तेच्या उपरांत हांव प्रत्येक जात्रेच्या पयलीं इममटेरियल कोणाची कमिटी आसा त्याच्याशी संबंद ना, पूण पोलिसांक धरून ह्या स्पॉटाचेर जी आसा पळय त्या स्पॉटाची जी इंटेन्सिटी घेवन लक्षांत घेवन तांकां हेची ट्रेनिंग दिली वताली आनी हांगासर खंयच्या टायमाचेर लोक कितलो चड वाडटा. इम्पॉर्टंट कितें आसा तुका टायम कळपाक जाय. ह्या टायमाचेर रातच्या 2 सेन्सिटीव टायम आसता रातचो 2 ते 4 पर्यंत. त्या टायमाचेर तुमी हांगासर ही एरिया कंट्रोल करा, ही अशा तरेन कंट्रोल करा कारण रोड असो येता, लोकपाक वचपाची वाट अशी आसता. हें सगळें डायरेक्शन दिलें काय ना व्यवस्थीत म्हाका गणेश मुद्दम एक गजाल सांगात. हें सगळें तुमी म्हणटात इज इन प्लेस. आतां खूब जाण हो प्रश्न विचारतात की जात्रा दर वर्सा जाता, बरोबर, पण अशी काय अपकीर्त दर वर्सा घडना न्ही. ना अशी कितें जालें ह्या वर्सा जे पुरो. आतां हांव तुमकां कित्याक विचारता, हें 31 मार्च मेरेन तुमी अध्यक्ष न्ही. सो पोरूचे जात्रेक अशें कितें जाल्लें जे अंदू जालना जाका लागून हें घडलें? पोरूचे जात्रेक कितें जालें की आमचें एडमिनिस्ट्रेशन थंयसर आसलेलें वेवस्थीतपणे हांव तेजेर हें करतालो आनी तेच्या पयलीं सुद्दां हेंच जातालें. 9 वर्सां पयलीं पर्यंत हेंच जातालें चलतालें. ह्या वर्सा हांव इंटरफियर जावपाक तेंच्यांनी दिवंक ना म्हाका. म्हाजेर भरपूर आरोप केल्लेले. गेले 9 म्हयने ते म्हाजेर व्हडले आरोप करतात. जे सगळे आरोप जे आसले पळय म्हणजे भांगार खाल्ले, पयशे खाल्ले, अशा तरेचे मोठे FD मोडून खाल्ले अशा तरेचे मोठे आरोप केलेले. तेची 2 जजमेंटां आयली, तेतून क्रिस्टल क्लियर सगळे जजमेंट म्हाज्या फावरान जालेलें आसा, सगळें दिल्लेलें. आनी ताका लागून आतां हे जर तर येदे व्हडले आरोप करता, आतां सुद्दां हँडओवर घेतल्या उपरांत परत आरोप चालू जाल्ले आरोप म्हणटकूच आतां थंय वचप कितले पर्यंत योग्य आसा, इनवॉल्व जावप स्वताहून कितले पर्यंत योग्य आसा. म्हणून हांव इनवॉल्व जावंक ना थंयसर. आमी कोणूच इनवॉल्व जावंक ना. तूं बरो एक्सपिरियन्स आसा करून घे जात्रा, देवाच्या दयेन जाल्या पुरो अशें मागताले आमी. जेका एक्सपिरियन्स कांयच खबर ना तेणी हें केलें, तो मारेकरी आसा तेचो. आज जर ताणें म्हळें की तुमच्या ह्या एकामेकां मदल्या किजिलाक लागून तुमी तांचे आरोप करतात, अशें जर ताणें म्हळें जाल्यार आरोप आतां पळय कशें आहा, आमी जर तर एकामेकाच्या किजिलाक लागून आरोप करता आसात जाल्यार हे जीव वचपाचें नासलें न्हू. आमी जीव वचसर रावचे नासले न्हू. तेणी समजून घेवपाक जाय आसलें की बाबा जात्रा आपणाक पयलीं हेच्या पयलीं करून पावोंक ना आसात जाल्यार आफोन हाडून कितें करचें पडटा. हांवें जेन्ना नवी एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना हातीन घेतलेलें, जेन्ना म्हाज्या पयलींच्या अध्यक्षाक कितलेशेच फावटी विचारलें बाबा पळय हें कितें केलां, कितलेशेच फावटी आफोन हाडलो. आमी मिटिंगे घेवन आमी बसोन सगळें सॉर्ट आवट करताले. ह्या मनशांनी आजून ताका एक दीस सुद्दां आफोवंक ना आमकां. कमिटी मेंबराक एक दीस सुद्दां आफोवंक ना. आफय नासतना आरोप उलट केले म्हणटकूच कशें वयतले थंयसर. पूण म्हाका सांगात स्पेसिफीक लोकांच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर पोरूच्या जात्रेक कितें जाल्लें जें अंदूच्या जात्रेक जालें ना? पोरूच्या म्हणजे हांव जवळ जवळ आतां 2 वर्सां म्हाज्या टर्माचेर नॉर्मली हांवें बॅरिकेटींग घालपाक सुरू केल्लेलें. 2 वर्सां केल्लेली हांवें बॅरिकेटींग घालपाचें. गेल्या वर्सा हेंच्यांनी म्हाका बॅरिकेटींग घालपाक विरोध केलो आनी तो विरोध करपी मनीस होच आत्ताचो अध्यक्ष आसा. मागीर गेल्या वर्सा कितें कशें जालें ना अशें कितें? गेल्या वर्सा हे कंट्रोलिंग आमचे कडेन सिस्टम आसलेली. बॅरिकेटींग नासतना सुद्दां हांवें बाबा कशे तरेन कंट्रोलिंग करपाचो तो टायम पिरियड कसो हें ते सगळे डायरेक्शन्स दिल्लेलें. तेका लागून कितें आसा नॉर्मली तो इन्सिडंट आनी एक तुमकां सांगता. जेन्ना
24 तारखेक जी मिटींग जाली आमची गेल्या वर्सा जात्रेच्या पयलीं 1 म्हयनो ह्या लोकांनी म्हाका बॅरिकेटिंग्स घालपाक विरोध केलो. म्हाका खबर आसली लोड जड वाडटा, लोडाची कॅपेसिटी खूब आसता लोकांची, आनी तेका लागून हांवें डिक्लरेशन सुरू केलें दुसरे दिसाच्यान. म्हाजे बायट्स कंटिन्यू तुमी आजून ताका पळोवंक शकता. हांवें डिक्लरेशन सेकंड प्लॅन केलो की सगळ्यांक विनंती केली की जात्रे दिसा बायलां भुरग्यांक घेवन कृपया येवपाचें टाळपाची अशी विनंती सगळ्यांक केली. जात्रे दिसा जेंकां कोणाक ओटी भरपाची आसा, जेंकां बायले भुरग्यांक घेवन फॅमिलीक घेवन दर्शन घेवपाचें आसा, तेंच्यांनी वीथ फॅमिली जात्रे दिसा मातशें एवॉयड करा. जात्रेच्या पयले दीस, पयली 8 दीस 15 दीस केन्नाय येवन चला, किंवा जात्रा जाल्या नंतर 5 दीस जाल्या नंतर एवॉयड करा. तुमकां हांव मजा सांगता तेजो परिणाम कितलो जालो खबर आसा. प्रत्येक वर्सा हांव जवळ जवळ 4:30 देवूळ उगडटा जात्रे दिसाचे. गेल्या 7-8 वर्साचो अनुभव म्हाजो. त्या वेळार झुंबड आसता देवळान, म्हणजे रातच्या 12 येवन लोक बसलेले आसता दर्शना खातीर देव ओपन केल्या उपरांत. गेल्या वर्सा म्हाका प्रॉब्लेम असो जालो, ती गर्दी जी आहा पळय ती अर्दी जाल्लेली आसलेली, सामकी कमी आसलेली. आनी ती गर्दी जी आसा, कित्याक ऑलरेडी पयले येवन म्हयनोभर येवन गेल्लेले, ते जे म्हाजी विनंती आसलेली तेचो परिणाम आतां सुद्दां एक्चुली जाल्लो. आतां सुद्दां जात्रेक जाल्लो पळय तो लोक खूब कमी आसलेलो, कारण लोक जात्रेच्या पयलीं म्हयनोभर येवन गेलो. सो हें डिक्लरेशन हांवें बी प्लॅन गेल्या वर्साच्यान सुरू केलो, की डिक्लरेशन केलें लोकांचे. म्हाका फोन येयले, अरे तूं जात्रा करताय आनी तूं बायलांक सुद्दां येवंक नाका म्हणून सांगताय, अशे तरेचे आरोपूय म्हाजेर येयले. पूण हे कित्याक लागून करतालो हें म्हाका खबर आसलेलें. म्हाका हेंच्यांनी हांगासर बंधन घातलेलें जनरल बॉडीच्यान, तूं बॅरिकेटींग करूं नाका, तूं कांय करूं नाकाय, सगळें कितें तें आमचें म्हाजन करतले, म्हाजन पळयतले, पोलिसांक देवळान भितर घेवं नाकाय, अशा तरेची इन्स्ट्रक्शन, अशा तरेचे ठराव कामां कशी करतलो. म्हणून ह्या टायमाचेर त्या टायमाचेर गेल्या वर्साच्यान हांवें डिक्लेरेशन केलेलें की जात्रेच्या पयलीं म्हयनोभर बायलां आनी फॅमिली जी आसात ती येयात आनी दर्शन घेयात. ह्या विशयाचे आयल्यात म्हणून हांव विचारता. एक सद्याक तुमची मिनिट्स ऑफ मिटींग सर्क्युलेट जातात, बरोबर आहे, आनी जनरल लोकांचे जाणी पळयल्ले तांणी वाचल्यात, जाणी वाचलें ना तांचे अंडरस्टँडिंगा खातीर विचारता. कितें आहा ह्या मिनिट्स ऑफ मिटिंगा भितर, आनी जी आतां ताजो रेलेवन्स कितें सद्या? ते मिनिट्स कशें जालें, गेल्या वर्सा हांवें पर्पजली म्हणजे ते ऑफिशियली घेवपाक लागून हांवें ते ठराव घातलो जात्रेच्या आदी म्हयनोभर मिटिंगेक. हेचें कारण कितें, तेच्या पयलीं हांवें जबरदस्त बऱ्या तरेचें बॅरिकेटींग केल्लेलें, जबरदस्त मोठो माटो घातलो पयल्या वर्सा, पयले म्हणजे दुसऱ्या जात्रेच्या वेळाचेर म्हज्या, आनी 3 वर्साचो टर्म आसता दुसऱ्या, आनी लोकांनी एप्रिशिएट केल्लेलें, फूल एप्रिशिएट केल्लेलें. पूण आमच्या लोकांक तें नाका आसलेलें, आमच्यात ह्याच लोकांक नाका आसलेलें, हेंचेत विरोध आसलेलो. म्हणटकनी ते जात्रा जाली, बॅरिकेटींग सगळें कंप्लीट जाल्या उपरांत हेंच्यांनी परत तेचेर बॅरिकेटिंगाचेर विरोध करपाक, आरोप करपाक व्हडले आरोप केले म्हाजेर, भयंकर व्हडले आरोप केले. म्हणटकनी ऑफिशियली तेचेर ठराव घेवपाक लागून हांवें ते मिनिट्स घातलेले. त्या मिनिट्साचेर कितें आसलेलें की बॅरिकेटींग करपाची गरज आसा, बॅरिकेटींग करून लोकांक वेवस्थीतपणे देवाचें दर्शन दिवप हें गरजेचें आसा. हें सगळें करपाक लागून ते ऑफिशियली मिनिट्स घातलेले. ज्या दिसा एडमिनिस्ट्रेटर आयलो, PI आयलो, DYSP आयलो, ते म्हाका सांगपाक लागले बॅरिकेटींग करचें पडटलें म्हणून तुका, ना जाल्यार आमी कांय करूं शकना हांगासर, तुमचें आमकां लागना. तेन्ना हांवें हेंकां सगळ्यांक मॅनेजींग कमिटीच्या ऑफिसान आफोवन हाडलें आनी हेंचे कडेन उलया म्हणून सांगलें. PIन डायरेक्ट सांगलें, तुमकां पडोन गेल्लेलें ना, भायर समज कितेंय जालें जाल्यार तेची जबाबदारी आमचेर येतली, तुमी गांवकार आनी मॅनेजींग कमिटी घेवचे ना, अशे तरेचे इन्स्ट्रक्शन. आनी तेणी रातच्या 7 म्हाका नोटीस सर्व केल्या, आसा म्हाजे कडेन नोटीस, ती PIन सर्व केली, तुका बॅरिकेटींग करचें पडटलें, अदरवायज जे कितें कॉन्सिक्वन्सीस जातले ते तुका भोगचे पडटले म्हणून. रातच्या 12 बॅरिकेटींग हाडून हांवें उबें केल्या गेल्या वर्सा जात्रेक, रातच्या 12 वरांचेर, 12 वरां बॅरिकेटींग करून 2 पर्यंत बॅरिकेटींग केला देवळान. कारण हे कितें आसा, नोटीस ह्या वर्सा कितें जालां, तुमी जेन्ना म्हणटात सरकाराक दोश दिना, आपूण फक्त मॅनेजींग कमिटीक दोश दिता, ह्या वर्सा पुलिसांनी बॅरिकेटींग केलें ना न्ही? ना, पुलीस बॅरिकेटींग करिना, पुलीस इन्सिस्ट केलें ना न्ही, पुलिसे केला. पुलिशेन एवरी इयर पुलीस एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी तांणी करून घेतलें तुमचे कडच्यान, पुरो करून घेतलेले. अंदू तेंच्यांनी खंय म्हाका आतां रिपोर्ट मेळटा तेंचे कडल्यान, कारण हांव केन्ना कोणा कडेन उलोवंक नासलेलो, पूण ह्या 2-3 दिसांक म्हाका मामलेदारा कडल्यान किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवला कडल्यान म्हाका मेसेजीस मेळटात की तेंच्यांनी अतोलनात प्रयत्न केले
अतोल नाथ म्हणजे आतां म्हाका तेणी सांगला मामलेदार आनी हे आहले पळय गॅरेज जात्रेच्या पयलीं 4 दीस पूर्ण गांवांत भोंवताले जे काम करपा खातीर, परंतु आमची कमिटी मॅनेजींग कमिटीचो अध्यक्ष म्हूण आनी मॅनेजींग कमिटी तांकां सहकार्य करिनासलेले. हे रेकॉर्डाचेर आसात, तेंच्यांनी जे तेचे जे हें आहा पळय ते सगळे रेकॉर्डाचेर घेतलेले आसात. कांयच तांकां सहकार्य केल्लेलें ना. आमच्या वेळाचेर कशें आसलेलें, तुमी डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदारांक चवकशी करा आमच्या वेळाचेर कितें करताले. आमी एक सांगलें जाल्यार तेचे कित्याक लागून तो सांगता तें करून आमी कंप्लीट करताले. मामलेदार हे बीन आमच्या वेळाचेर जे येवन येताले पळय ते दर्शन घेताले वयताले, तांकां रावपाची सुद्दां गरज पडनासली. आमी तांकां हरशीं रावपा खातीर पूर्ण 24 अवर्सा खातीर एक रूम दिताले. कित्याक लागून, कारण फूल ड्युटी तेंच्या हातीन आसता आनी आमकां दिवपाक जाय. आतां ह्या वर्सा तेंच्यांनी दिला काय ना तें खबर ना, परंतु ह्या कमिटीचेर आरोप आसा की एडमिनिस्ट्रेटीव बॉडीचे समज जर मामलेदार किंवा कोण येयले सुद्दां तांकां एंटरटेन करिनासलेले. अशा तरेचे रिपोर्ट्स आतां आमचे कडेन येतात. आरोप करिना हांव, पूण रिपोर्ट्स आसात हे. आमी करून घ्या. तेंच्यांनी इन्सिस्ट भरपूर केल्लेलें आनी ते केन्नाच करिना अशें ना. जबाबदारी घेवपा खातीर नॉर्मली कशें आसता, ही जबाबदारी कोणाची, कारण तेका पयशाचो इन्वॉल्वमेंट आसा. बॅरिकेटींग करप किंवा जें कितें साहित्य उबें करप हेका पयसो लागता. गव्हर्मेंटा कडेन तो पयसो ना. तें करपा खातीर ते पयसो आमी मोडपाक जावो, कारण लोक आमच्या गांवांत येता, आमच्या देवस्थानांक येता. गव्हर्मेंटान हें प्रोविजन करपाक लागून त्या पयशाचें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर करून दिवपा खातीर गव्हर्मेंटान माननीय मुख्यमंत्र्यान एक्चुली आभार मानपाक जाय. तेंच्यांनी डिक्लेरेशन्स केलें की राज्य महोत्सव दिवपाचो म्हणून, आनी म्हाका स्वता सांगला तेंच्यांनी आमचे जेन्ना ताका आमी धन्यवाद करपाक गेले तेन्ना की इन्फ्रास्ट्रक्चर लेवलाचेर जितलो कितें खर्च आसा तो गव्हर्मेंट करतलो म्हणून. आनी हें करूंक मेळटलें आहलें. आतां 1.5 म्हयन्या पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चरचें तेणी जो डिक्लेरेशन केल्लें, एका म्हयन्यान केदी व्हडली वेवस्था उबो करपाक मेळटली आसली. हांकां दुर्बुद्धी सुचली. ह्या मनशाक दुर्बुद्धी सुचली की ते डिक्लेरेशन्स घेवपाचें ना, आमकां नाका. कित्याक लागून? कितें व्हरता? तुजें देवूळ घेवन वयता, तुजो देव घेवन वयता गव्हर्मेंटाची. आतां तुमी जर बारीक पळोवन घेशात, हांव मुद्दाम सर्वे करून येयल्लो हांगासरलो ओल्ड गोवाचो. 1 नंबरची वेवस्था. पूर्ण एक दीस हांव मुद्दाम भोंवन येयल्लो आसा, कारण म्हाका मामलेदारान सांगलें अशें आसा, कारण आमचो मामलेदार जो एडमिनिस्ट्रेटर आसलो तांकां ड्युटी आसलेली ओल्ड गोवा. त्या वेळाचेर म्हाका म्हणपाक लागलो, तूं गणेश वचून या पळय वेवस्था कशी जाल्या ती, या आमी, तूं यो अमक्या दिसा आपूण आसतलो. तेणी आपयल्लो म्हाका आनी तो म्हाज्या वांगडा आनी हांव दोगूय जाण बसून सगळे भोंवन येयले. सगळे तेणी म्हाका दाखयले. 1 नंबरची वेवस्था तेणी केलेली आनी एवरीथींग इज पेड बाय गव्हर्मेंट सगळी पार्किंग वेवस्था, इल्युमिनेशन्स आनी कितें जबरदस्त वेवस्था जी आसली गव्हर्मेंटान केलेली. आतां म्हाका सांग, तशा तरेची वेवस्था गव्हर्मेंटान केलेली जाल्यार आमकां बरें पडटलें, लोकांक, गोंयच्या लोकांक बरें पडटलें आसलें. हांव चर्चीन भितन गेलो. चर्चीन भितन वच जाल्यार सुशेगाद वेवस्थीतपणे देवाचें दर्शन घेवपाक मेळटा. मासाक सेपरेट वेवस्था केल्लेली आसली. खंयसरूच एकामेकाक तेंकपाची सुद्दां गरज ना. अशा तरेची वेवस्था आसलेली. ती आमकां करपाक व्हडलो प्रॉब्लेम ना. सिस्टम उबी करपाक प्रॉब्लेम ना. आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक सगळी साधन सुविधा आसा, पूण करपाची मानसिकता आसपाक जाय. आमी पयलींच्याच मानसिकतान रावले जाल्यार जावचें ना. पण आतां देवाच्यो रुटीन ज्यो आसा कोणी आडायल्यो? गव्हर्मेंट आडायना. गव्हर्मेंट सांगिना तूं रुटीन्स करूं नाकाय म्हणून, पूण रुटीन्स करपाक लागून तुमकां जें कितें जाय पळय तें गव्हर्मेंट तयारी करता. आमकां आमचो गांवस म्हणून PI आसलो आनी परब म्हणून एडमिनिस्ट्रेटर आसलो. म्हाका फर्स्ट आनी सेकंड हेका मेळ्ळो. इतलें बरें काम केलें तेंच्यांनी सामकें. स्वता बॅरिकेटींग बांदलें तेंच्यांनी. स्वता बॅरिकेटींग ह्या आमच्या लोकांनी देवळांतली बॅरिकेटींग सोडून उडयल्यो नाका म्हणून. एका वयल्या देवळान जेतून आतां गर्दी जाता पळय थंय पूर्ण बॅरिकेटींग कंप्लीट केलेलें ऑन द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आमच्या लोकांनी देव वचना फुडें देव वचोन मुद्दाम बॅरिकेटींग तोडून काडून उडयलेले लोक आमचे आसात. विरोध केलो म्हणून आनी म्हाका हांव भियाना कोणाक. आमच्या लोकांनी बॅरिकेटींग काडला आनी आयज थंयसर गर्दी जाता म्हणून आरड मारतात. कोणाची मिस्टेक ही? एडमिनिस्ट्रेशनाची? आमची मिस्टेक आसा ही सगळी. म्हाका मुद्दाम ह्याच हाजेर विचारपाक जाय. तुमी आतां स्टेट फेस्टिवलाचो विशय काडलो. हांव सामको बेजीक प्रश्न विचारता, कारण प्रचंड कुफुसांव आसा. सरकारान अनावन्स केलें स्टेट फेस्टिवल म्हणून. करेक्ट. तुमी वेलकम केलो, आमी वेलकम केलो. ह्या कमिटीन विरोध केलो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन. सो ह्या वर्साक जात्रा जी जाली हय, ती स्टेट फेस्टिवल म्हणून जाली काय जाली ना? ना, जावंक ना. स्टेट फेस्टिवल म्हणून जावंक ना. कारण कशें आसलें, नॉर्मली मागीर जालें कितें तेतून
स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर्स केलो, पूण डिक्लेअर केल्या उपरांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां करून घेवपाक जाय आसलेले एका म्हयन्या भितर नवे कमिटीक ते तेंच्यांनी करून घेवपाचो कांयच प्रयत्न करूंक ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पण लेवलाचेर तांणी एक करतलो. मुद्दो मांडलो न्ही की तांकां विश्वासा घेनासतना स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर केलो म्हणून. पळय कशें आसा खबर आसा प्रमोद बाग, आमचो जो देव आसा न्हू, इट इज नॉट लिमिटेड टू फक्त माजन 400 असो ना. ह्या लेवलाचेर रावो न्हय आमी. आमचो देव हो आमचो न्हू, हो आमचो देव हो पूर्ण देशा पर्यंत पावलेलो आसा. ह्याच मुख्यमंत्र्यान आमच्या देवाचें प्रतीक जें आसा तें पंतप्रधाना पर्यंत पावयलेलें आसा. तेन्ना तुमी कित्याक विचारूंक ना? म्हाज्या देवाचें प्रतीक जें आहा पळय तूं पंतप्रधानाक दिलें, तूं कोण काय म्हणून? तेन्ना ओगी रावल्यात मरे. आनी आतां स्टेट फेस्टिवल म्हणून जो डिक्लेअर करता पळय, तो कित्याक लागून डिक्लेअर करता? तुमकां लागून 400 जाणांक लागून न्हू. 410 जाण म्हाजन आसात, तांकां लागून स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करूंक ना. स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर केल्लो आसा. आमची जात्रा जी आसा ती पूर्ण गोंयकारांची जात्रा आसा. तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. ते लोक जे थंयसर येतात पळय सगळे, ते शिरगांवकारांच्या 400 लोकांच्या घरान रावूं शकनात. ते घरांतले उदक पिवूं शकनात सगळे. ते तेंच्या घरान वचोन थंयसर टॉयलेट करूं शकनात. तांकां सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोडाची वेवस्था, लायटीची वेवस्था, उदकाची वेवस्था ही गव्हर्मेंटान करपाची आयज गरज आसा थंयसर, जे आमी करूं शकनात. आमचे कडेन तितलो पयसो ना. पण तुमकां तो पॉयंट व्हॅलीड दिसना की घोशणा करतात जाल्यार पयलीं विश्वासा घेवपाचें आशिल्ली म्हणून. एक म्हाका हो व्हॅलीड पॉयंट न्ही ना. देर इज नो व्हॅलिडिटी. गरज ना म्हाका दिसना. पळय, 2 गोश्टी लक्षांत घे. तुका समज जर तर कोणी हाडून एक बरें प्रेजेंट दिलें, बरो सूट हाडून दिलो तुज्या बऱ्या मागता, तूं म्हणटलें ताका आपणाक विचारिनासतना कसो दिलें काय म्हणून? म्हाजो कितें तरी तुजेर येदो व्हडलें हें आसा, दायित्व आसा म्हणून हांव दिता न्हू. तेतून म्हाजें खंय बिगाडटा? कितें व्हरता? तुमकां सांगलें कितें देव व्हरतलो म्हणून सांगलां? तुमी चवकशी केल्यार देव व्हरतलो म्हणून? तुमच्या देवळान इंटरफियर जातलो म्हणून? मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट सांगलेलें देवळान इंटरफियर जावपाची गव्हर्मेंटाची गरज ना, इंट्रस्ट ना. आनी हांव आतां तुमकां सांगता, इन द इंट्रस्ट ऑफ द देवस्थान, गव्हर्मेंटाचे खंयच्याच देवस्थानान इंटरफियर जावपाचो इंट्रस्ट ना. नॉट इवन फायनान्शियल म्हण किंवा आनीक खंयच्या हितून गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट ना. आमच्या तरी आत्ताच्या गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट ना. पण तुम्ही म्हणटात की जर तांणी घोशणा केली विश्वासा घेनासतना, तातूंत भितर काय कोणाचे अधिकाराचेर गदय नाशिल्ली? अजिबात ना. सो मागीर विरोध कित्याक करपाक? व्यवस्थितपणे हांव तेच म्हणटा, व्यवस्थितपणे तुमकां समज जाय आसलें जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन तुमी चवकशी करपाक जाय. तुमकां दिसता थंयच्यानच हें सगळें जें सुरू जालें, अजिबात नॉन कॉपरेशन, बिन कॉपरेशन, अजिबात ना. इगो इशू जालो? अजिबात ना. दीस इज कंप्लिटली अदर इशू. कित्याक जाणाय, गव्हर्मेंटान इतले आमच्या लोकांनी विरोध गव्हर्मेंटाक करून सुद्दां गव्हर्मेंटाचे तुमकां आतां सांगपाची गजाल म्हटल्यार त्या स्पॉटाचेर त्या टायमाचेर हांव आसा. 5 मिनटांनी पावलां. जेन्ना सगळे पडलेले तेन्ना हांव थंय आशिल्लो. जेन्ना एम्ब्युलन्सान आनी फायर ब्रिगेडीचे गाडयेन भरून व्हरता आसतना हांव थंयसर आसा फुड्यान. त्या वेळाचेर थंयसर जवळ जवळ 200 ते 250 पुलीस आसलेले. तुमकां मजा सांगता, हांव जेन्ना प्रेसिडेंट आसलो किंवा त्याच्या पयलीं हें 250 पुलिसाचें काम हांव जवळ जवळ 25 ते 30 पुलिसांनी करतालो. फक्त ताका सिस्टम आयलेली आसलेली. हांकां कितें आसा, हे आतां 250 पुलीस तेणी कित्याक घातले? कारण त्या पुलिशेक थंयसर तांकां खबर ना कितें करपाचें. मुद्दो कितें सांगपाचो की गव्हर्मेंट यंत्रणेन आपलो सगळो फोर्स लावपाचो प्रयत्न केलो. 250 ऑन ग्राउंड जी वेवस्था घालपाक जाय ती घालनाशिल्ल्यान इतलो सगळो फोर्स लावन सुद्दां कांयच जालें ना. आमी मागपाक जाय आसली जाय ती. आमी सांगपाक जाय आसलें हांगासर बाबा ह्यो बॅरिकेडिंग कर, हांगा इतल्यो खुर्च्यो घाल बसपाक, हांगासर हो माटो घाल. आमी सांगपाक जाय आसलें. आमी सांगूंक ना. आमची मिस्टेक. कोणाचेर घालपाची गरज ना. गव्हर्मेंटाक कंप्लीट क्लीन चीट दितात. गव्हर्मेंटाचे म्हाज्या कारकिर्दीच्या गेल्या 10 वर्साच्या कारकिर्दीक सांगता, गव्हर्मेंटाचो 0.00001% सुद्दां चूक ना गव्हर्मेंट मशिनरीची. देवाच्या नांवान आमच्या न्हू देवीक भियोन तूं एक मागशी जाल्यार 10 दिता गव्हर्मेंट. तो आपले सर्विसीच्या सोडून त्याच्या भायर वचून तो दिता. कितें करपाक जाय तें सांग. एका पयशाची अपेक्षा बाळगिना गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटूच न्हू अनेक आस्थापना 2-3
इश्यूज आसलेले हांव आसतना 2-3 इश्यूज 2 हॉस्पिटलां करपाचे हांवें प्रयत्न केले ताजें इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे त्या दिसा जात्रे खातीर आनी लास्ट मागीर हें व्हरपा खातीर 2 हॉस्पिटलां करपाची जो वेवस्था केली थंयसर डॉक्टर स्वता येवन आतां ह्या वर्साच्यान गेल्या वर्साच्यान दितात कितले हाडू कितले हें जाय दोतोर जाय तुम्ही म्हणटात रिसोर्साची कमतरता ना अजिबात कमतरता ना व्यवस्थापन आनी मॅनेजमेंटाची कमतरता मॅनेजमेंटाची म्हणजे मायंडसेट जो आसा पळय जेका ब्रॉड मायंड खबर ना जेका प्लॅनिंग खबर ना आणि जेका एडमिनिस्ट्रेशन खबर ना ताजो हो परिणाम म्हणटा तुमी तेजो हो परिणाम तशा तरेचे एडमिनिस्ट्रेशनाचेर मनीस येयले काय हे प्रकरण जातलेंच हांव गणेश बाब वेळ सारको सोंपला इतल्याचे थांबता तुमी मनांतल्यान उलयल्यात काळजांतल्यान उलयल्यात कारण घडणुकूच अशी आसा की अख्खें गोंय तेचें दुख्ख आसा आमकां सगळें आणि कांय गजाली ह्यो असले टायमार स्पश्टपणान मुखार येवपा जाय 2 गजाली खातीर एक ओके टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि महत्वाची गजाल परत अशें केन्नाच घडचें न्ही म्हणून त्या दृश्टींतल्यान तुमी आयले आणि खरेंच मनमेकळेपणान उलयले आनी इतली सगळी गजाली गोंयकारां मुखार मांडल्यो म्हणून हांव उपकार मानतां आणि खरेंच सांगता की अशी परत गोंयाक घडची न्ही अशें आमकां सगळ्यांक दिसता आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता आमचे आतां प्रयत्न जावप गरजेचे थँक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर अँड टॉकिंग टू अस थँक्यू विकसित भारत 2047 एक ध्येय एक सपन गोंयचो फुडार बळकट करपाचो भारत देश विकसित करपाचो तुय भी ह्या मोहिमेन वांटेकार जा गोंयचो विकास घडोवपाक तुय आपले योगदान दी आपल्यो आयडियाज वा सजेशन्स दिवपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक तुझे मोलादीक योगदान दी विकसित भारत 2047